बरो जाता आसतना तो म्हणूं लागलो म्हाका रोमांस जाय, हांव आतां संवसारीक जिवीत कशें जियेतलो तातूंत म्हाका आनिकूय म्हजी चिंतनां घालूंक जाय. आतां हांव बाजेर पडलेलो आसा, तसल्या चिंतनांनी म्हजो वेळ सारतलो. पूण ताका क्रिस्ताच्या जिविताचेर एक पुस्तक दिलें आनी सांता भक्तांचें. तें ताणें पयलीं भायर उडयलें. मागीर तिणें तिचे वनयेंत हाडून तें पोत्तून दवरलें पुस्तकां. ताणें तें मागीर पळोवंक लागलो आनी थंयसर वाचतना ताचें मन आतां बदलोंक लागलें. ही चिंतनां सांत फ्रांसीस de Assis, सांत दोमिंग कशे भशेन आपलें जिवीत ताणें देवाक भेटयलें आनी देवाच्या मोगान तें पडोवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक लागलें. हातूंत तो थोडो वेळ घालूंक लागलो. पूण मागीर परतून संवसाराची चिंतनां येवंक लागली ताका. पूण ताणें अशें पळयलें की ही संवसाराची चिंतनां पळय आसा ती चड वगत तोगना. ही दुसरी पळय देवाची आसा ती खूब वगत ताका बरे भशेन शांती समाधान दिता. आनी हातूंतल्यान मागीर ताच्या मनांत अशें जावंक लागलें, हांव आतां कितें कोत्तां? ताणें पळय आपलें जिवीत कशें जेजू पासत वारयलेलें आसा आनी हांव म्हजे पासतूच जिवंक सोदतां. आनी थिचो ताचो बदल घडोवंक येवंक लागलो. हे भशेन ताची दिशा पळय आसलेली संवसारी जिवीत आपलें सारपाची ती आतां जेजूचे बरोबर जिवीत जिवंक ताची तयारी जावंक लागली. आनी ही तयारी कोत्ता आसतना तो इतलो आपल्या आदल्या जिविताक विटयलो की ताणें सांगलें हें आतां दोणवण करूंकूच जाय, उपवास सगळें करूंक जाय आनी हें सगळें सोडूंक जाय. हे भशेन चिंता आसतना ताच्या भावान सांगलें ताका, आरे तूं पिसो जालाय, हें सगळें आमचें मरे, तूं आनी हिचर वचोंक सोदताय? ताचें बिलकूल ताणें आयकूंक ना. जेजूक जाय पळय तशें म्हजें जिवीत हांव जियेतलो म्हणून तो भायर सरलो आनी एका साद्या वस्त्रांनी न्हेसून तो मोन्सेरात म्हणटा पळय थंय गेलो आनी ताणें आपलें सगलें आदलें जिवीत सायबीण मांयक भेटयलें आनी ह्या फुडें म्हाका आनी दुसरें कांय नाका. आतां तो थंयसर बाजेर आसतना एक दीस ताका दर्शन घडलें. सायबीण मांय आनी जेजू ताका दिसती पडलो आनी ते मेरेन सावन ही सगळी संवसारी पळय लैंगीक सेक्शुअल डिझायर्स आनी चिंतनां आसलेलीं ते मेरेन सावन ती बंद जाली आनी ते मेरेन सावन तो फकत जेजूचो मोग करूंक लागलो. हे भशेन ताका कृपा मेळ्ळी.